जे 18 तारखेर गाडले गावातले एक 4 जण शेतकऱ्याची जवळजवळ 450 सुपारीची झाडां फॉरेस्टाच्या RFOच्या सांगण्यानुसार RFO जबाबदारी आसता ही कापलेल्या झाडां म्हणून हो आयज 31 तारखेर धरणे कार्यक्रम हो 3 दिसांचो आयोजीत केल्लो आसा। आमकां खबर आसा हे एक्झॅक्टली फॉरेस्टाच्या मनशांनीच काम केल्लें आसा। आमकां जो पर्यंत ह्या RFO जॉन फर्नांडिसाक सस्पेंड करना तो पर्यंत हें आंदोलन बंद जावचें ना हे सरकारान आनी त्या संबंधीत खात्यान नोंद घेवचें। समज अशी हे आसा जनावरांची माया दया आसा जाल्यार तुम्ही तुमचो एक हात काढून दियात, एक पाय काढून दियात आणि जे लोक आज हांगा बसल्यात ते घाम गळयतात आणि हे घाम गळयतात म्हणून ती रान दिसता आणि तुम्ही तुमचो अधिकार सांगता, हक्क सांगतात। व तुमचो हक्क सांगपाक कसलो अधिकार आसा? तुमगेलो फॉरेस्ट एक्टा प्रमाणे ते झाड तुम्ही संगोपन करपाक जाय। हे तुम्ही मोडले तेजो अर्थ तुम्ही क्रिमिनल ऑफेन्स केले आणि त्या क्रिमिनल ऑफेन्साक तुमकां पनिशमेंट ह्या प्रकरणात तांकां हो क्रिमिनल प्रोसिजरा अंडर शिक्षा ही जावपाकच जाय। जर समज आमचे आदिवासी बांधव खेळ करपाक उठले जाल्यार हांगा कांयच उरचें ना, ही तांकां शिटकावणी दिवपाक सोदता हांव। मुख्यमंत्र्यान आंदोलनाक बशिल्ल्या शेतकारांक येवन मेळचे आनी तांची बाजू आयकची। जवळ जवळ गेल्ली 2 वर्सां हांव पळयता की जो कन्सर्न ऑफिसर हांगा आसा जॉन फर्नांडीस ह्याचे कडेच्यान खुबशे गोष्टी म्हणजे लोकां कडेन वागपाची जी पद्दत आसा ती सामकी अवाढव्य आसा। जशें काय तेजी बापाची प्रॉपर्टी घेवन तो नाचता अशी प्रवृत्तीन दिसता। तो एक गव्हर्मेंट ऑफिसर ह्या लोकांक सांबाळून तेणी कशी फॉरेस्ट सांबाळपाची ही पद्दत आज पर्यंत ताका खबर नाका दिसपाक लागली कडेन आसा म्हाका। आनी म्हणून सांगूं सोदता की ह्या ऑफिसराक जो पर्यंत सस्पेंड करना तो पर्यंत हे लोक हांगची उरचे ना, हें क्लियर आसा। सकाळची साधारण 8 ते 9 ह्या दरम्यान CM साहेबान हांगा येवचें आमचे मदीं, ह्या लोकां मदीं येवचें, ह्या लोकांची व्यथ ताची तोंडांतल्यान आयकून घेवची आनी तेणी तेजी तोंडांतल्यान हे विशय कितें आसा तो सॉल्व करून आमकां ह्या लोकांक न्याय दिवचो इतलीच म्हाजी मागणी आसा। पण आज जवळ 13 दीस जाले कडेन हेजी कांयच कारवाय जाल्ली कडेन ना। आयज नित्रावळी आमच्या थंय गांवा भितर वेल्ल्या जी गेट आसा ती गेटीचेर 3 दिसांची धरणी जाल्ले कडेन आसा। आयज फाल्यां आनी परां म्हळ्यार 31, 1 आनी 2 तारखेर। सो आमकां एक अशें आसा की गव्हर्मेंटा कडच्यान न्याय जाय की जे गव्हर्मेंटान जे डिपार्टमेंटान थंय केल्ले कडेन आसा की ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अशें की ते झाडां लावपाचें डिपार्टमेंट त्या तर झाडां मारपाक लागले जायत जाल्यार हेजे फुडें न्याय म्हणून कितें मेळपाचो हो आमगे विशय आसलो। म्हणून ताका लागून आयज आमी ती धरणी धरून हांव CMA फुडें आयिल्ले कडेन आसलेलो की बाबा हेजेर आमकां न्याय जाता तितले बेगीन करचें म्हणून, कित्याक तुमी 3 दिसान सांगलें म्हणून आनी त्या प्रमाणे तांणी PC सेवा त्याच बरोबर आमचो सेक्रेटरीक तांणे आपोवन हाडिल्लें। आतां डिसिजन जालें तांगे कितें तरी की तें डिसिजन आजून ओपन केल्ले कडेन ना, पण फाल्यां सकाळीं थंय लोकां मुखार तें डिसिजन दिता म्हणून सांगले कडेन आसा। मे बी आमचो डेप्युटी CM विजय सरदेसाय ते बरोबर येतले अलॉंग विथ PCF। सो तेंनी ते डिसिजन जे दिता तें आमकां रायट आसतलें अशें आमकां दिसपा जाय आतां। कारण सांगपा उद्देश इतलोच की आमी खंयचे पर्सेंट लोक ताका सस्पेन्शनाक मागता, कारण तो ऑफिसर जो आसा तो इतले एरोगंट गेले 2 वर्सां हांव तेजे कडेन केन्ना डील करता, इतले एरोगंट आसता की प्रत्येक फावटी तेजे लोकांनी तेजे पेट्टात। लॉस जवळ जवळ 400 सुमार तेणी माडी तेणी मारले कडेन आसा, जवळ जवळ 4 ते 5 वर्सांचे 3, 4 ते 5 वर्सां। पण जालें कितें हे आतां आपली ती वायल्ड लायफ सेंच्युरी भितर आयती म्हणटा आनी ते परत परत ती लॉसीस करता, ही मस्तीपण केल्ले कडेन आसा। तांकां ते आमी इनवॉल्व जाल्ले कडेन आमच्या लोकांक ते रावपा दिवपाची तेंगे तयारी ना। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।